येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंयकारपणाच्या या जस्ट कॅज्युअल कार्यावळीक आज आमकां जॉइन जाता मडगांवचे आमदार बाब संकल्प बामणकर. हालींच आमी जाणा मडगांव एक मोठी कंट्रोवर्सी जाली. फॉर्म्युला 4 हो जो इव्हेंट जावपाचो आसलो तो कॅन्सल जालो, पोस्टपोन जालो एंड इट विल बी हेल्ड समवेअर एल्स. सीएमान अनाउन्समेंट केलो. तशेंच मडगांवाक खुबशे इश्यूज आसात आनी सद्या आमी जाणा आमच्या कॅबिनेटानूय रिशफल जावपाचो आहा. संकल्प बाब एक तितून एक असो म्हटलो वता की संकल्प बाबाकूय तितून कॅबिनेट मिनिस्ट्री मेळटली अशी. हे सगळे गजाली ताजे कडेन करपा खातीर आज आमी तांकां आपयला आमच्या स्टुडियोन. येवकार तुका संकल्प बाब. थँक्यू. पयली गजाल आमच्या हातीन आहा तो क्वेश्चन म्हणल्यार फॉर्म्युला 4 हो इव्हेंट मडगांव येयलो कसो आनी तो येवन गेलो कसो जायना. आयज फॉर्म्युला 4 जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या विचारान यांच्या संकल्पनान हो मुर्मो गोवन यानी की सड्याचे बोगदा एरियेन हो जावपाचो आसलो आनी एक बरो इव्हेंट कित्याक हो स्पोर्ट्स इव्हेंट आसलेलो फॉर्म्युला 4. आमी भुरगेपणानसून टीव्हीचेर पळयताले ते. हांवें सुद्दां आजून पर्यंत लायफान फॉर्म्युला 4ची गाडयो जी आसा ते आजून पर्यंत हांवें लायफान केन्ना पळोवना. आनी इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट आनी असो न्हू कितें तो बाबा तसलो म्युजीक फेस्टिवल या कितें तसलो नासलो. इट वॉज अ स्पोर्ट्स आनी हो फक्त 3 दिसांक लागून स्पोर्ट्स आसलेलो. आनी खंय तरी हो जेन्ना डिसिजन जालें की हो मुरगांवान करचो म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांनी आनी बिंग अ लोकल एमएलए थंयसरलो हांवें सुद्दां ते डिसिजनाक वेलकम केलें. कित्याक मुर्मो गोवा एक सदां टेल एंडाचेर आसा. टेल एंडाचेर आसल्या कारणान थंयसर आमचो केन्नाच म्हणटा थंयसर एक कसलो फेस्टिवल जायना, इव्हेंट जायना, केन्ना कोणाचें लक्ष सुद्दां आसना मुरगांवचेर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे सगळे तकलेन हाडून तो आमच्या मुरगांवान दिल्लो आनी मुरगांवान दिल्या कारणान हो एक मुरगांव आमचो आसलो तो इंटरनॅशनल वर्ल्ड मॅपाचेर वयपाचो आनी हेजो बेनिफीट आमच्या आख्ख्या लोकल जे टॅक्सीवाले जावं हॉटेल जावं शॉपकिपर जावं हांकां सगळ्यांक बरो पैकी बिझनस जावपाचो. आनी खंय तरी काही लोकांक हांव लोकांक ब्लेम खंयचूच करना कित्याक म्हाजो तुमी स्टेटमेंट पळयतलो थोडीच एरिया जी आमची बोगदा एरिया आसा थंयसर त्रास जाताले. हांव सदांच म्हणजे पयलींसून म्हणीत येयल्लो आसा त्या लोकांक 3 दिसांक लागून त्रास जाताले. तांकां जी गाडयो भायर दवरून चलोन वयचे पडटले तेंच्या दारा कडेन. जशी गाडयो पयलीं तेंच्या दारा कडेन वयताल्यो त्यो दारा कडेन पर्यंत पावपाना फक्त 3 दिसांक लागून. सो तो मातसो त्रास काडचो कित्याक येदो व्हडलो इव्हेंट जाता. पण हेच्या फाटल्यान खंय तरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाले. थोडे लोक येयले थंयसर कावन्सिलर जावं बाकीचे एक्स आमदार जावं या बाकीचे एक्टिविस्ट जावं येले आनी हो विशय खंय तरी तापोवन येयलो. आनी तापोवन येयल्या कारणान खंय तरी असो दुबाव दिसलो कित्याक बाबा वी आर गोईंग अगेन्स्ट द विशीस ऑफ द पीपल. लोकांच्या अगेन्स्ट वयता. जेन्ना म्हाका हांवें हेजेर विचार केलो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन उलयलो. चीफ मिनिस्टरान डायरेक्ट डिसिजन घेतलें बाबा तुमी धर हो लोकांक त्रास जाता जाल्यार आमी हांगा गव्हर्मेंटान बसला त्या लोकांक त्रास करपाक लागून न्हू. सो यू सी द ग्राउंड रियलिटी. आपुणूय तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आपुणूय इन्स्पेक्शन करता आनी देन वील टेक अ कॉल न्हू. आनी तेच्या प्रमाणे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयलो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तेणें पयलें त्या लोकां कडेन उलयलो. त्या लोकांचो सगळ्यांचो मेमोरंडम घेतलो. 4 ग्रुपांनी ताका मेमोरंडम दिलो. बोगदा वयल्या लोकांनी, भरतखेरीच्या लोकांनी, आमचे जेटी वयल्या लोकांनी आनी आमच्या मंडळाच्या तर्फे 4 मेमोरंडम दिले सीएमाक. आनी सीएमान हेजेर सगळो विचार पूस करून डिसिजन अशें घेतलें की हो जो इव्हेंट आसा तो आमी पोस्टपोन करचो आनी मुरगांव वचून वेन्यू जो आसा तो दुसरे कडेन व्हरचो म्हणून. सो हे प्रमाणे तो सद्या जो आमचो नोव्हेंबरच्या 1 आनी 2 तारखेक जो जावपाचो आसलेलो तो मुरगांव वचून पोस्टपोन जाल्लो आसा आनी दुसरी वेन्यू आसा पळय मुरगांव आसलेलो तो शिफ्ट केल्लो आसा. सो असो हो प्रकार. बट हेज्या फाटल्यान तुमकां मेन जे आसा पळय ते डिफरंटूच रिजन आसलेले. हो असो नासलो जे ओपोज करताले पळय तांकां सुद्दां खबर नासता आमी बाबा कित्याक ओपोज करता. हेज्या फाटल्यान हेतू इतलोच आसलेलो की हांगा कोणाचो तरी सेल्फीश मोटीव आसलेलो. आनी सेल्फीश मोटीव असोच आसलेलो कित्याक आमकां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें वास्को आमचे माळमोळे एरिया आसा आनी माळमोळे एरिया थंयसर तळे आसा आमचे आनी ते सगळे वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करपाचे आसा. आनी त्याच माळमोळ्याचे थंयसरूच कोणाचो तरी सेल्फीश इंट्रस्ट आसा. एक आमदाराचो थंयसर प्लॉट आसा आनी तो प्लॉट तो ते वेटलँडा भितर येता आनी तो वेटलँडा भितर येयल्या कारणान ताका थंयसर कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करना. तो C1 झोन आसा.
सो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट आनी तेका थंयसर लॉस जाता. सो ही वॉज खंय तरी आपल्याक हेजो फायदो जावचो. आपल्याने ओपोज केल्या नंतर हीज इंटेन्शन वॉज टू गेट दॅट प्लॉट आउट फ्रॉम द वेटलँड. हो तेजो इंटेन्शन आसलो आनी दॅट्स वाय ही हॅज क्रिएटेड ऑल दीस मिस्चीफ. कितें बाबा आपल्याचे साधपाक लागून खंय तरी आमी तेजे कडेन उलयतले So there was politics behind all opposing all this. So this तेणेनूच हे लोकांक फुडें काडले, कावन्सिलराक काडले फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिश मोटिव. हेजो वेटलँडांसून हो प्लॉट तो भायर काडपाक सोदता. कित्याक ही हॅज ट्रायड इट लेवल बेस्ट टू रिमूव आउट, बट तो प्लॉट जो आसा तो वेटलँडाच्या भितर येता आनी हेजेर तो ही वॉज ट्रायंग टू बार्गेन ऑन दीस इश्यू ऑन फॉर्म्युला 4. सो आयज जो फॉर्म्युला 4 येवपाचो आसलेलो तो येवना थंयसर कित्याक बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिश मोटिव बिहायंड इट. तेका पडलेलो आसलेलो आपलो फायदो, आपलो प्लॉट बाबा ते वेटलँडांसून भायर येवन तेजेर आपूण 4 पयशे जोडचे असो तेजो विचार आसल्या कारणान वी मोर्मागोवा पीपल हॅव लॉस्ट अ बिग ऑपॉर्च्युनिटी. इन्व्हेस्टमेंट ऑलरेडी जाल्लो, ट्रॅक बीन सगळो रेडी जाल्लो. इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग. ऑलमोस्ट तेजो ट्रॅक करपाक लागून लॉसीस पडले ना. लॉसीस म्हणजे लॉसीस कशे लेवलिंग स्टार्ट जालेले, फक्त ते वयर तो डामर घालून तो करपाचो आसलेलो पळय ते स्टार्ट जावन आसले. बट बाकीचे जी आमची ड्रेनेज बीन आसलेली पळय ते बीन सगळे फोडून तेंच्यानी तो लेवल केलेलो आनी जो आख्खो रूट आसा पळय इट वॉज अनऑब्स्ट्रक्टेबल. कोणाकूच तेजो त्रास नासलो. इट वॉज गोईंग फ्रॉम द हायवे, फ्रॉम द क्रिमेटोरियम आनी फक्त हांगा लोकांच्या मनान अशें घातलें की आमची मसंडी बंद पडटली, आमची देवळां मोडटली, आमकां लोकांक भितर येवपाक मेळपाना, एमर्जन्सी आसतली. इट वॉज नथींग लायक. इट वॉज जस्ट फॉर 3 days फॉर 3 hours. जो लोकांक मातसो त्रास जावपाचो ओनली इन द एरिया ऑफ बोगदा. सो आय स्टँड विथ द पीपल ऑफ बोगदा. तांकां खरोच जर त्रास जालेलो जाल्यार म्हाका दिसलें बाबा तांकां त्रास जातलो. बट हांगा कितें आसलेलें हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता लोकांक आनी बोगदेकारांक हेजे फाटल्यान इंटेन्शन जे आसलेले ते बाबा सेल्फिश इंटेन्शन आसलेले. आपलो प्लॉट जो वेटलँडान येता पळय तो भायर काडपाक लागून ही सगळी नाटकां तेणी केल्ली. संकल्प बाबा आतां फॉर्म्युला 1 जालो. आतां दुसरो विशय म्हणटा तो राजकारण. तुवें 2022 तूं काँग्रेसीनसून बीजेपीन आयलो. बीजेपीन येत नासतना पयलीं म्हाका क्वेश्चन आसलो की तुका मंत्रीपद तांणी प्रॉमीस केल्लें पळय. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जाल्या उपरांत इट वॉज अनकंडिशनल. कित्याक आयज तुमी पळयता ऑलमोस्ट आयज 3.5 वर्सां जालीं आनी इट वॉज अनकंडिशनल. त्या टायमाचेर आय हॅव जस्ट कम खंयच्याच बीजेपीचे लिडरा कडेन म्हाजें उलोवप जावना, कांयच जावना. कोण ते स्टेट लेवलाचेरूय आसूं एट नॅशनल लेवलाचेर केन्नाच कोणा कडेन जावना. इट वॉज प्युअरली म्हाजें जें उलोवप जालें तें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तेज्या विस्वासाचेर आनी तेज्या उतराचेर आय हॅड जॉयन भारतीय जनता पार्टी. एंड आय एम स्टील व्हेरी ऑब्लायज टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. कित्याक आयज द वे ही हॅज हेल्प मी इन द डेव्हलपमेंट ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सी. जे प्रोजेक्ट हांवें तेजे कडेन मारलेले आसा, माझे रस्ते, हॉट मिक्स, इमिजिएटली आफ्टर जॉयनिंग, इमिजिएटली विदिन 1 year आख्खे बाकी कडेन तूं मुद्दा म्हणजे मोर्मागोवन कॉन्स्टिट्युन्सी घेवन पळय तुमकां एक थंयसर म्हणटा तो बॅड रोड मेळपाना. आख्खे हॉट मिक्स करून म्हाका तेंच्यांनी दिले. एक मेन प्रोजेक्ट म्हाका थंयसर जाय आसलो म्हणटा तो हॉस्पिटल. सगळे जाण म्हणटाले चिखली हॉस्पिटल आसा, हे हॉस्पिटल हांगा जावूंक शकना म्हणून. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या सपोर्टाचेर म्हाका आयज म्हाजे थंयसर हॉस्पिटल तयार जाल्लें आसा, टेंडर जाल्लो आसा. इमिजिएटली हांव तेजें फावंडेशन घालपाचो आसा. थर्डली म्हणटा ते आमचे जे फिशरमॅन आसा पळय तांकां थंयसर पार्किंग एरिया नासली. तांकां थंयसर हांगा पावसाच्या दिसान ड्युरींग मॉन्सून टायम तांकां दुसऱ्या गांवांत वयचें पडटालें आपली बोटयो घेवन. सो तेज्या लागून तांकां ब्रेक वॉटर करपाक लागून तो आयज आमचो थंयसर टेंडर जाल्लो आसा. सो हे बारीक बारीक गजाली उदकाची 2 उदकाची टँकी, उदकाक आमकां सड्याक म्हणटा ते उदकाक सदांच प्रॉब्लम आसतलो आनी अजुनूय प्रॉब्लम आसा ना न्हू. आय नो द रियलिटी. कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता उदकाक लागून. सो ते खंय तरी सॉर्ट आउट करपाक लागून 2 टँकीचें आतां काम चालू जाल्लेलें आसा. सो दीस आर द मेजर थिंग. बाकीचे इश्यूज आसा, रिटेनिंग वॉल बाकीचे येता, बट दीस आर द मेन जे हायलायट तुका सांगू शकता वीच आय एम व्हेरी हॅपी बीइंग इन दीस पार्टी विथ दीस गव्हर्मेंट एंड विथ द ब्लेसिंग ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. तेजो आशिर्वाद जो स्पेशली म्हाजेर आसा तो आसा, प्लस आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर दवरलो स्पेशल अटेन्शन तो सदांच आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक दिवपाक लागलो आसा. 2022 आयलो तूं, आयज जाली 2025. तूं म्हणटा तुजी डेव्हलपमेंट कामां जाली, तुका 2.5 वर्सां जाली येवन. 3 वर्सां जाली. 3 वर्सां जावन सुद्दां अजून पासून तुका पोस्ट दिली ना. तुका जे तुवें डिसिजन घेतला तेजी रिपेंट जाता तुका?
ना ना नॉट एट ऑल ना सी हांवें तुका अजुनूय सांगलें जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जालो आयज पर्यंत जी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्ली आसा पार्टी ती हांवें निस्वार्थी प्रमाणे पूर्ण केलेली आसा आयज भारतीय जनता पार्टी जो म्हाजेर ट्रस्ट दवरता आयज म्हाजेर विश्वास दवरता पार्टी अध्यक्ष जावं पयलींचो आमचो सदानंद शेट तानावडे सर जो आता MP आसा तसो आतांचो आमचो प्रेसिडेंट दामू नायक हे सगळे जण म्हाजेर इतलो ट्रस्ट दवरता की आयज पार्टीची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती सुद्दां म्हाका तेंच्यांनी दिल्ली आसा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज तुमी मुद्दाम पळयतले तुमकां खबर आसलें दुसऱ्या स्टेटींनी जेन्ना इलेक्शन्स आसता स्पेशली तेलंगणा जेन्ना जाली महाराष्ट्रा जाली दिल्ली जाली इट वॉज अमॉंग 6 MLA 7 MLA भितर सदांच हांव म्हाका तेंच्यांनी थंय धाडलेलो आसा गिवन दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी माय मेंबरशीप ड्रायव्ह जावं बाकीची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टीन दिल्ली आसा इट इज 100% आमी ती केल्लेली आसा कित्याक आयज आय हॅव कम फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन आयज म्हाका ऑर्गनायझेशन कशें करप आनी कशें तें वाडोवप हेची खूब खूब म्हाका एक्सपिरियन्स खंत अशी वाटना दिसना म्हाका मात सुद्दां दिसना कित्याक तुवें म्हाका अजून पर्यंत पयलो आसलो जे प्रमाणे हांव काम करताय ते मागीर गव्हर्मेंट एज अ MLA ऑल्सो एट द पार्टी लेवल ऑल्सो म्हाका दिसता I have come to the right place where I have to be. संकल्प दिगंबर कामत आणि रमेश तावडकर हांकां मिनिस्ट्री दिली फाटल्या म्हयन्यान तेन्ना तुजें नांव सारकें फुडाराक आसलें एवरीबडी थॉट दॅट संकल्पाक मेळटली मिनिस्ट्री तुका मेळ्ळी ना यू वर डिसअपॉइंटेड नॉट एट ऑल तुम्ही यू कॅनॉट कंपेअर मी विथ सच अ ग्रेट लीडर्स दे आर व्हेरी senior leaders, Digambar Kamath and Ramesh Tavadkar. Digambar Kamath is in politics for so many years. He has been the chief minister of Goa. Ramesh Tavadkar is also senior leader also. And I really want to say त्यांका मेळी म्हाका मेळना म्हणून हांव खंय डिसअपॉइंटेड ना बिकॉज तो त्यांचो अधिकार आसलो बिकॉज दे वर व्हेरी सिनियर आय एम जस्ट फर्स्ट टाइम MLA आणि हांव न्यू आसा ह्या गव्हर्मेंटा भितर सो आय एम ऑल्सो लर्निंग आय एम ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स आणि खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान बाकीच्यांचे सगळ्यांचे आशिर्वाद म्हाजो जेन्ना टायम येतो तेन्ना नक्की जातलें हेचे भितर म्हाका सुद्दां म्हाका खंय तरी दुबाव दिसना परत आनी एक संदी आयली दुर्दैवान आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी बाब आमच्या मदीं ना अजून एक कॅबिनेटान मिनिस्ट्री वेकन्सी आसा अशें म्हटल्यार वता की तुजे निलेश काब्राल आनी मायकल लोबोचें नांव फुडाराक आसा तुका दिसता मिनिस्ट्री मेळटली आयज लेट श्री रवी नाईक जो आमचो आदलो मुख्यमंत्री आसलेलो गोंयचो तसोच आतांचो आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसलेलो सो त्या मनशा कडेन आमी कंपेर करूंक शकना ही वॉज अ बिग लिडर ही वॉज अ लिडर ऑफ बहुजन समाज आयज बहुजन समाजाक लागून तेजे असल्या मनशान खूब कितें केलां गोंयांत आनी आयज लोकांक जर कोणाचेर विश्वास असलो तर फक्त रवी नायकाचो बहुजन समाजाचो कित्याक बहुजन समाजाक लागून भरपूर लॉ अँड ऑर्डरीच्या टायमार तो चीफ मिनिस्टर असलो तेन्ना मागीर मूळ कायदो हेजेर तेणें लोकांची मनां जिखलेली आनी आयज लोकांक आयज तो आमच्या बरोबर ना अशें जावंक जालें देवान ताका बेगिना येयलो असो म्हाका दिसता बट तो आयज आमच्या बरोबर ना बट आयज खंय तरी म्हाका दिसता कितें रवी नायकाचो जागो घेवपाक हांव तेजो व्हडलो मनीस ना सो आय कॅनॉट You cannot compare me with Ravi Naik. We are just a newcomer. Ravi Naik is a tall leader. हां रवी नायकाकडे कंपेअर करिना तुका हांव ताका त्याची मिनिस्ट्रीचो जागो उरला तो कोणाक मेळटलो काय म्हाका तेजी केन्नाच इच्छा ना आय कॅनॉट बी ऑन दॅट प्लेस वेअर रवी नाईक इज देयर इफ गिवन अ चान्स चीफ मिनिस्टर फाल्यां तुका कॉल केलो बाबा तुका रवी नायकाच्या जाग्यार तुका कॅबिनेटान मिनिस्ट्री दिता कशें आसा तूं ना म्हणटलो तूं आयज कशें आसा पळय हांवें तुका सांगलें जेन्ना टायम येतलो पळय तेन्नाच जातलें जर ना सध्या जाल्यार जावपा ना जावपाचें आसलें जातलें सो आय बिलीव इन दॅट डेस्टिनी म्हाज्या डेस्टिनीन आसा जाल्यार जातलें ना जाल्यार तें जावपा ना बट कोणा वांगडा कंपेर करप आनी रवी वांगडा हें ना बट वॉट एवर डिसिजन गव्हर्मेंट टेक्स आमी ते घेतले आतां तुवें म्हटल्याचें दिगंबर कामत रमेश तावडकर सर तेंचे वांगडा म्हाका मेळपाचें आसलेलें बट ते मेळना इट वॉज नॉट देयर इन माय डेस्टिनी सो आतां फुडें आसा ना आसा दॅट गॉड नोस बट कशें कितें आसलें इतलो स्वताचेर विश्वास आसा कॉन्फिडन्स आसा की वॉट एवर टास्क इज गिवन वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन हे 100% आमी करतले कित्याक वी हॅव दॅट एनर्जी वी हॅव दॅट लायकींग आनी वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग म्हणटा मायंडसेट आमचो इतलो स्ट्रॉंग आसा आनी आमी येस वी कॅन डू इट सो वी कॅन टेक चॅलेंज आनी कसली ऑपॉर्च्युनिटी येयली आनी सकाळी देवाचे कृपेन कितें ऑपॉर्च्युनिटी दिली वी वील टेक इट ऑन संकल्प
तुवें काँग्रेसीन ग्रास रुटाचेर काम केलां. हांवें तुका पळयलां काँग्रेसी खातीर तुवें कितलो तूं वावुरला. तूं ते IT हॅबिटेटा खातीर जावं, तूं GPYCचो प्रेसिडेंट जालो, आनी तूं खूब एनीथींग इन काँग्रेस तूं जेना, आनी खुबशीं नांवां आसा ती काँग्रेसीक सदांच. आतां काँग्रेसींतल्यान तूं आतां BJPन येयलो. वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ बोथ द पार्टीज? Both the parties has its own ideology. दोन्ही पार्टी भितर खूप डिफरन्स आसा. I have worked in both the parties. When I was working earlier in Congress party and now in BJP, there is different. BJP party एक तुका शिस्त आसा. It is really organized. एक त्यांच्या ऑर्गनायझेशनान खरंच सल्यूट मारपाचें. like जे प्रमाणे ऑर्गनायझेशन आसा न्हू, आयज आमी केन्ना इलेक्शनाक वयता. हांवें काँग्रेस पार्टीचे 3 इलेक्शनां केली. आयज जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीन पळयता जाल्यार तांचें ऑर्गनायझेशन, यू डू नॉट हॅव टू वेट फॉर द लास्ट मोमेंट तुजी टिकेट डिक्लेअर जाला पळय. बट हियर द पार्टी इज ऑलरेडी रेडी टू गो फॉर इलेक्शन एट एनी गिवन टायम. आयज इलेक्शनाक वयचें पडल्यार दे आर रेडी. म्हणजे तेंचे 50% जे काम आसा ऑर्गनायझेशनाचें ते ऑलरेडी रेडी आसा. इलेक्शन थिंग इज लेटर ऑन 50%. बट हांगा तूं बाकीची पार्टी करता, काँग्रेस पार्टीची जावं, तेंचे कडेन 0% ऑर्गनायझेशन आसा. तेंचे कडेन कसलेच शिस्त म्हणटा ती जागे ना, ऑर्गनायझेशन म्हणटा ते जाग्याचेर ना. हांगा भारतीय जनता पार्टीन सगळे इट इज वेल ऑर्गनायज्ड. तेन्ना तशेंच आसलेलें. आमकां स्वता करचें पडटालें एज अ कॅन्डिडेट. आमकां स्वता करचें पडटलें. देयर वॉज नो ऑर्गनायझेशन. हांगा बिंग अ कॅन्डिडेट फाल्यां भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट कोणाकूय मेळटा. जो कॅन्डिडेट आसता भारतीय तेजे 50% काम ऑलरेडी पार्टी म्हणून केल्लेलें आसता, रेडी आसता. ही हॅज टू डू रिमेनिंग 50%. तेच्या भितर सुद्दां तेजे कॅन्डिडेटाचें कांयच काम आसता. तो फक्त म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवपाचें काम करपाचें. बट ऑर्गनायझेशन सायड एट द ग्रासरूट लेवल, एट द बूथ लेवल, हे सगळे पार्टी तुका प्लॅटराचेर घालून दिता. दॅट इज द सिस्टम ऑफ भारतीय जनता पार्टी आसा. आनी ही शिस्त भारतीय जनता पार्टीन दवरलेली आसा. आनी आय रियली एप्रिशिएट द ऑर्गनायझेशन जें आसा पळय तेका म्हाका दिसता तूं खंयच्याच पार्टी बरोबर तूं कंपेर करूंक शकना. जेन्ना आमी संकल्प बामणकराची गजाल करता हालींच्या दिसांनी तूं पळयत जाल्यार एक इश्यू असो येता की खुबशे फाटी हांगा पॉडकास्टाक सुद्दां म्हाजे येयले आनी खूब जाणांनी म्हटलें की BJP गुंडाराज प्रमोट करतात आनी तातूंत तुजें नांव ते घेतात, सेईंग दॅट तो मुरगांवचो गुंडा म्हणून. तुमचो एक तो स्टेटमेंट आसलो, तुम्ही ते स्टेटमेंटा बद्दल सांगू शकता? व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज, कित्या खातीर जालो? इट इज अ व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. तुमकां खबर आसतलो. सो इट वॉज म्हाका खबर आहा पण लोकांकूय खबर आहा. खूबदां क्लॅरिफिकेशन दिलेलें आसा ताका. बट स्टील आय वील से दॅट सी इट वॉज नथींग पर्सनल. आयज कशें आसा, आयज आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी वी आर ऑन गव्हर्मेंट लँड. आनी स्पेशली मॅक्सिमम जी आमची घरां आसा, 90% घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. आनी थंयसर मेन म्हणटा जो आमकां इफेक्ट जाता तो MPAचो, मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीची. सो थंयसरूच तेंचे आसा, तेंच्यांनी गव्हर्मेंटा कडसून जागे घेतलेले आसा. थंयच्या वांगडा सदांच आमची वाद जाता MPA वांगडा. तशेंच थंयसर डिपार्टमेंट आसा, PWD डिपार्टमेंट आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, बाकीची क्वॉर्टर्स आसा, MFDCची क्वॉर्टर्स आसा, बाकी डिपार्टमेंटाची क्वॉर्टर्स आसा. थंयसर बंगलोस आसा, जजाचे बंगलोस आसा, बाकीची अशी खुबशी थंयसर लँड जी आसा ती सगळी गव्हर्मेंटान एक्वायर केलेली जागो आसा. थंयसर ती कॉलनीज येयलेली आसा, तेंचे क्वॉर्टर्स येयलेले आसा. त्याच प्रमाणे जेन्ना हे सगळे आतां येयलेली आसा. बट जी ट्रेडिशनल घरां आसा दे आर रायट फ्रॉम पोर्चुगीज टायम. आतांची घरां तांकां 100 वर्सांची हिस्ट्री आसा. आनी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी क्वॉर्टर्सान जेन्ना बिल्डिंग येयल्यो तेन्ना थंयसर फाटल्यान त्यो घरां आसलेल्यो. आनी तेज्या लागून तेन्ना बांदतना थंयसर तांकां 4 पायवाट्यो, ट्रेडिशनल फुटपाथ म्हणटा आमी ताका. ट्रेडिशनल फुटपाथ आसा ती तांकां सोडलेली 4 वाट्यो. आनी तेच्या सायडीसून कंपाउंड बांदलेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आतां सडनली खंयसर तरी जागे जाल्लेले आसा आनी तेंचो म्हणटा कितें चोरयो जाता, हे जाता म्हणून ते येवन थंयसर 4 जी फुटपाथी आसा पळय, फुटपाथ आसलेली पळय, पायवाट म्हणटा पळय, त्यो तेंच्यांनी बंद करपाची, 3 बंद करपाची, एकूच दवरपाची म्हणून डिसिजन घेतलें. आनी हे जेन्ना डिसिजन जालें तेन्ना आमी ताका ओपोज केल्लो आनी ताका करपाक दिनासलो. तेजे उपरांत परत तो विशयान असेंब्लीन उलयलो आनी तेजे उपरांत एक जॉयंट मिटींग जाली. आनी त्या जॉयंट मिटींग अशें जालें की तुमी सगळे डिपार्टमेंटल आमदाराक घेवन वचून थंयसर बाबा इन्स्पेक्शन करा आनी तेजे प्रमाणे मागीर फुडलें डिसिजन कितें आसा तें घेवया. बट हे इन्स्पेक्शन जावच्या पयलीं सडनली डिपार्टमेंटाचे लोक येवन एका दिसा ते बंद करपाचो प्रयत्न केलो.
तेन्ना म्हाका ते लोकल्सांचो सगळ्यांचो कॉल येयलो अशें अशें जालां म्हणून. हांवें म्हणलें राव म्हणलें हांव येता म्हणलें. तेमसर ते लोकांनी तांकां आडयलें, करपाक दिवना तांकां, पायवाट आमची बंद करपाक दिवना. आनी हांव जेन्ना थंय पावलो लोकांक सांगलें गव्हर्मेंटाचें काम चलना, म्हाका लेट मी स्पीक टू यू. जाल्यार थंयसरलो जो ऑफिसर आसलो ही वॉज व्हेरी रूड आनी तो म्हणटालो आपूण बंद करता ती करता. सो त्या प्रमाणे आमी ताका बंद करपाक दिवना आनी ताका आमी थंयसून धाडलो इव्हेंट. आनी पणजे वचून ताणें स्टेटमेंट दिलो कितें आमदारान संकल्प आमोणकरान आमदारान थंयसर आपल्याचेर अटॅक करपाक लागून गुंड हाडले आनी ते गुंड हाडून आपल्या थंयसरसून धांवयलो, आपलें काम करपाक दिवना म्हणून असो ताणें स्टेटमेंट केलो. तेन्ना प्रेसवाले परत वास्कोचे प्रेसवाले जेन्ना म्हाका विचारले, जेन्ना हांव थंयसर गेलो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका विचारलो तो म्हणपाक लागलो तुमी गुंड हाडले. हांवें म्हणलें हे लोक सगळे जाण आसले ते लोकल लोक आसलेले, हांगा खंयचोच गुंडा नासलो, कांयच नासलें, हे सगळे लोकल लोक. आनी जेन्ना लोकल लोकांक तो गुंडा म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता तेणें ती म्हणपाचें ना. लोकांक लागून जेन्ना तूं पायवाट जी आमची ट्रेडिशनल पायवाट लोकांची तूं बंद करपाक येयला जाल्यार म्हाका एक गुंडा हाडपाचें ना. हांव स्वता जो हांगा उबो रावन ही हांव स्टॉप करूंक शकतलो. तेका जाय जाल्यार आमच्या लोकांक गुंडा म्हणनाका, हांव स्वता हो गुंडा, तूं म्हाका कितें आसा तो ब्लेम कर. दिस वॉज माय स्टेटमेंट. फ्रॉम दॅट स्टेटमेंट दे हॅव taken it to some other level because here I am happy. म्हाका तेंच्यांनी कितें म्हटलें, गुंडा म्हटलो, कितें म्हटलो, म्हाका फरक पडना because I was there to protect the interest of my people, of my constituency. हांव म्हाज्या लोकांक लागून गेलो, तेंची पायवाट बंद जावची न्हू म्हणून हांव थंय झगडलो आसा. म्हाज्या वांगडा म्हाजे लोक आसा, मुरगांवचे लोक आसा. म्हाजी इमेज टार्निश करपाक आनी टार्गेट करपाक तांकां कितें जाय तें करूं न्ही. बट आय एम कॉन्फिडंट आनी आय एम हॅपी that people are appreciating me from my constituency and they will always stand by me. Why are you always constantly fight with MPA? You are local MLA. तर किती इश्यूज आहा कोलगाचो असो पण देर आर अदर इश्यूज आमी पळयता ते MPAच्या बरोबर तुजे सदांच पळय MPचे आतां तुमकां सांगलें पळय आमची जी थंयसर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते 10 गांवाचे लोक येवन थंयसर स्थानीक जाल्लेले आसा आनी आतांचे न्हय पयलींसून आसा. हांवें तुका सांगलें 100 वर्सां बिफोर 1972 आमी लिबरेट जावच्या पयलींसून लोक येवन थंयसर रावपाक लागलेले आसा. कित्याक तुमी जाणा ती पोर्ट एरिया असल्या कारणान थंयसर डिफेन्स एरिया आसलेले, नेव्ही एरिया आसलेले, रेल्वे स्टेशन आसलेले. फर्स्ट रेल्वे स्टेशन वास्को गामा आमचे थंयसर कॉन्स्टिट्युएन्सीन एअरपोर्ट थंयसर आसलो. ह्या कारणान सगळे लोक येवन थंय स्थानीक जाल्लेले आनी तेन्नाच्यान ती घरां आसा. आतां तेन्ना ती घरां बांदलेली तेज्या उपरांत MPAन तो जागो विकतो गव्हर्मेंटा कडसून घेतला. बट घरां थंयच आसा. आतां MPA कितें म्हणटा तो जागो आमचो, ही घरां आमी डेमोलिश करतले. आनी जेन्ना ही घरां तुमी जागो घेवच्या पयलीं तुमी चिंतूंक जाय आसलें बाबा लोकांची बस्ती आसा थंय, लोक रावता थंयसर. तुमी जागो घेतलो म्हणून तुमी लोकांक थंयसरले धांवणयतले, तो तेंचो अधिकार मरे, ते लोक थंय रावता मरे. हीच विशय एक आसा ते आमची हरबड जालो फाटल्या दिसांनी हांवें वचून ते हाडयले पळय थंयसर तोच जालो. थंयसर MPAन कितें केलें बूट कोर्टान वयता जागो आमचो म्हणून आनी ऑर्डरी हाडटा लोकांची घरां मोडपाक सोदता आनी ते अनिल काणकोडाचे तेंचे घर मोडपाक सोदताले तेन्ना हांवें ताका स्टॉप केलो. सेम भरत लेनीचेर थंयसर एक 5 घरां मोडपाक काडले, ते सुद्दां अजून पर्यंत तांचो स्टॉप करून दवरलेलो आसा. आतां 24 तारखेक तेंच्यांनी आमचो मुरगांवचा राजा जो मंडप आसा तुमी आयकला आसतलो, जो आमचो बालन चोडणकरान स्टार्ट केलेलो मुरगांवचा राजा. इतली वर्सां थंयसर आमचो गणपती जाता, इतले सगळे प्रोग्राम जाता, सगळे सण म्हणटा जितले फेस्टिवल आसा आमच्या मोगेडी जस्ट 80 स्क्वेअर मिटर. कितलो 80 स्क्वेअर मिटर. 80 स्क्वेअर मिटराक लागून ते MPA आतां तेवूय डेमोलिश करपाक सोदता. दीस MPA बीइंग सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता ती, दे शूड तेंची जेन्ना तेवढी थंयसर कंपनी आसा चलता तेंचो युनिट, दे शूड फेवर द पीपल. लोकल लोकांक थंयसर फेवर करचे ना सांगून दे आर गोईंग अगेन्स्ट द पीपल. ते लोकांचे फक्त डेमोलिशनच्या फाटल्यान लागलेले आसा. अरे एक घर 5 घरां हेचे भितर तुमकां कितें फरक पडपाचें आसा. तुमी आमचे स्थानीक लोकांक जर मोडटलो, आमचो मुरगांवच्या राजाक तुमी मोडपाक येतले जाल्यार हेंकां फातरुपाचें न्हू. MPA कितें करपाचें. MPA मारला मस्ती. पयलीं एका टायमार कशें आसलेलें आमचे सगळे गोंयकार ते काम करताले. आतां उरला खंय रे. आतां तेंचे कितें 800 काय 900 वर्कर उरला आमचे मरे फक्त. आतां MPAन कितें केलें आसा आख्खो फोर्ट जो आसा तो तेंच्यांनी प्रायवेटायज केलेलो आसा. रायट फ्रॉम बर्थ नंबर 1 टू बर्थ नंबर 9 पर्यंत सगळो प्रायवेटायज केलेलो आसा. आतां उरलेलो 10 आनी 11 परत म्हाजी झगडी कित्याक लागून तेंच्या वांगडा 10 आनी 11 उरलेलो. 10 आनी 11 बर्थ म्हणटा पळय थंयसर सगळे आमचे गोंयकार लोक काम करताले.
जे रॅक हँडलिंग लेबर सप्लाय करताले, ट्रक चलयताले, सगळे थंयसर शॉर्ट ट्रिपी लॉंग ट्रिपी हे ट्रक चलतात, थंयसर स्ट्युडिओरिंग करताले, हे सगळे आमचे गोंयकार लोक करताले. आयज एक एमपीएन हो दोन्ही पद काढला आणि ते डेल्टा म्हणून मँगलोरियन कोण तो मोहिदीन म्हणटा ते तेका दिलेले आसा. आणि ते थंयसर प्रायव्हेटायज केलं, परत ते प्रायव्हेटायज केल्या उपरांत त्याने मॉनोपोली केला. जे लोक आमचे गोंयकार लोक काम करतात तांकां सगळ्यांक भायर मारला थंयसून. सो हेज्या लागून जर हांव झगडप जाल्यार कोण झगडटलो? हेज्या लागून म्हाका एमपी कडेन झगडचो पडटा, हेज्या लागून म्हाका डेल्टा कडेन झगडचो पडटा, हेज्या लागून म्हाका गव्हर्नमेंटा कडेन झगडचो पडटा. हांव डेली उठून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता बाबा हे चल्ला ते रॉंग चलयला एमपीए. दे आर गोईंग अगेन्स्ट द पीपल आणि गोईंग अगेन्स्ट द पीपल मीन्स द पीपल विल गो अगेन्स्ट अस. हो आमचो विषय आसा. सो दिस इज द रिजन वाय आय एम फायटिंग विथ द एमपीए. माझो कसलो स्वार्थ ना भितर, माझो कसलो फायदो ना एमपीए कडेन. एक एलिगेशन संकल्प भितर आसा की यू आर रनिंग सम बिझनेस इन एमपीए. इज इट ट्रू? कशें आसा ना, तूं एलिगेशन करपाक कोणीय करूंक शकता. फाल्यां तुमी म्हाज्या तितलें एलिगेशन करूंक शकता, बट हांव तसलो मनीस न्हू. आय एम फायटिंग हियर फॉर द बिझनेस फॉर अवर लोकल पीपल. माझो जर बिझनेस असलो जाल्यार आय वूड हॅव नॉट गॉन अगेन्स्ट एमपीए, आय वूड हॅव नॉट गॉन अगेन्स्ट डेल्टा. माझो जर पर्सनल बेनिफीट असलो जाल्यार वाय एम फायटिंग? बिकॉज आमच्या गोंयकारांक भितरलो सगळ्यांक काडलेलो आसा. हे सगळे स्ट्युडिओरिंग बीन करताले आमचे गोंयकार करताले. हांव केन्नाच म्हाजे पर्सनल आनी म्हाजो थंयसर एक कुस्कुटाचो कसलो लेन देन म्हणटा तो एमपी कडेन ना, या खंयच्याच कंपनी कडेन ना लेन देन म्हाजो. इतलो हांव थंयसर क्लीन आसा. हे सगळे आमच्या मुलगांवच्या लोकांक खबर आसा. हेजे भितर कांयच ना. जसो तूं म्हणटा असो कित्याक म्हाका खबर ना, तुवें हें कित्याक विचारलें आसतलें कितें आदल्या आमदाराचो बिझनेस आसलो थंयसर. म्हाजो काय केन्नाच बिझनेस ना. हांवें आदल्या आमदाराचो बिझनेस आसा म्हणून हांवें प्रूव्हय केलेलो आणि तेणेनूय मिडियाक सांगलेलो आपलो बिझनेस आसा, आपल्यान बिझनेस करप ना. कित्याक तेन्ना तो व्हडलो स्ट्युडिओरिंग करतालो, एमएस कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान स्ट्युडिओरिंग करतालो आणि तो अजून पर्यंत बिहायंड द सीन अजूनही करता. सो अशी तेजी वृत्ती आसा. तो करतालो म्हणून म्हाका ते नाका. म्हाजो हांगा इंट्रस्ट आसा आमचो लोकांचो. हांवें आयज पर्यंत थंयसर कसलोच एक बिझनेस करना, बट थंयसर जो बिझनेस आसा तो म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा गव्हर्नमेंटा कडेन आनी एमपीए तो आमच्या लोकल्सांक दिवचो मेळचो. या भायल्या मँगलोरच्या लोकांक हाडून ते डेल्टा कंपनीक हाडून आमच्या गोंयकारांक भायर मारपाची गरज ना. आमच्या लोकांक थंयसर बिझनेस मेळचे ते लोक पयलींसून करीत येयलेले आसा. एक लास्ट क्वेश्चन तुका थोडक्यात सांग की जो तो एमपीए कडल्यान जो तो कोल पोल्युशन जातालो, तो डस्ट पोल्युशन जाता, तू यू फॉट द इलेक्शन्स ऑन दॅट प्लॅन. तू देन कितलो मेरेन तो डस्ट पोल्युशन हे करून पावलो? तू जर माझो मॅनिफेस्टो पळयतलो जाल्यार आमी थंयसर ऑलरेडी हांवें मेन्शन केलो. म्हाका मुद्दाम मॅनिफेस्टोन तुका धाडून दिता तो मॅनिफेस्टो. वी हॅव ऑलवेज टोल्ड माय ड्युरिंग द इलेक्शन that I will try to control the dust pollution. जो थंयसर जाता तो मुद्दाम म्हजो मॅनिफेस्टो हांव तुका कॉपी धाडटा. डस्ट पोल्युशन कंट्रोल करतलो म्हणून. आनी एक्झॅक्टली एंड टुडे आय एम व्हेरी सॅटिस्फायड. हांव सॅटिस्फायड आसा, नॉट एट दॅट एक्सटेंट, बट लिटल बीट म्हाका एक मातशें मनान समाधान मेळटा. एटलिस्ट हांवें इनिशिएटीव तरी घेतली कितें बाबा खंय तरी हो पोल्युशन कंट्रोल करपाक. जो कोल पोल्युशन जातालो पळय खंय तरी कंट्रोल करपाक. आयज पर्यंत खंयच्याच आमदारान 15 वर्सां 10 वर्सां ते मंत्री जावन गेले, 3 टर्म ते, बट केन्नाच कोणें ती इनिशिएटीव घेवन नासली. आफ्टर बीन इलेक्टेड फर्स्ट हांवें घेतली कितें मिटींग घेतली विथ JSW अडानी कडेन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन. आनी चीफ मिनिस्टर तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की बाबा तुमी हो पोल्युशन जाता जाल्यार डोम घालचो म्हणून. आनी JSWन ऑलमोस्ट 300 crores मोडून तो डोम घातलेलो आसा. आतां अडानीय घालपाची आसा. पूण सांगपाक इतलें सुद्दां की एटलिस्ट हांवें इनिशिएटीव तरी घेतला. आयज तो डोम घालून हांव म्हणना टोटल पोल्युशन कंट्रोल जाला, कोल पोल्युशन, बट एटलिस्ट 50% पोल्युशन जे आसा दॅट हॅज रिड्यूस. त्याच प्रमाणे कितें केलें, अडानी सद्या त्या डोम घालपाक ताका क्लियरन्स घेवपाक जाय म्हणून आमी थंयसर विंडशील्ड घातलेली आसा. सो ते डस्ट वयर येवंक जायना म्हणून ती इनिशिएटीव घेतली. थर्ड इनिशिएटीव घेतलेली आसा म्हणटा जो रस्तो, जे ट्रक जे वयताले पळय म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीसून ते थंयसर आमी बंद करून जो न्यू फ्लायओव्हर जाला पळय थंयसून. सो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीसून एक सुद्दां डस्ट पोल्युशन जे फाटसून ते कोल पडटाले आनी गाडयो वचून ते पोल्युशन जाताले डस्ट, ते सगळे बंद जाले. सो हांवें खंय तरी सॅटिस्फायड आसा. एटलिस्ट हांवें हेजेर खंय तरी रिस्ट्रिक्शन हाडला आनी हो पोल्युशन आसा ते 50% कंट्रोल करपाक माय नेक्स्ट प्लॅन इज कितें अडानीकूय डोम घालपाक लायतलो आनी खंय तरी डस्ट पोल्युशन कंट्रोल करपाचो हो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. अँड पीपल एप्रिशिएट मी कितें बाबा एटलिस्ट हांवें इनिशिएटीव तरी घेतलेलो आसा. उलोवपाचें खूब आहा, तुजे इंट्रस्टींग खूबशे आन्सर मेळ्ळे म्हाका. संकल्प मान आमकां सांगलें फॉर्म्युला 4 ताजी राजनितीन कितें चल्ला, घडामोडी कितें चल्ला, ताका मिनिस्ट्री मेळटली काय ना,
ताणें मागीर कोल पोल्युशनाचेर सांगलें. ताणें ती आपले फेमस गुंडा ह्या स्टेटमेंटाचेरूय ताणें आपलें क्लॅरिफिकेशन दिलें. संकल्प बाब, देव बरें करूं, तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी ही सगळीं आमची क्वेश्चनां तुवें हाताळ्ळी. आमी मागता देवा कडेन तुजें जें स्वप्न आहा तें कॅबिनेट मिनिस्ट्री ती साकार जावची. देव बरें करूं. धन्यवाद. हॅपी दिवाळी. Happy Diwali. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.